मंगळारा गोंय घटक राज्य दिसाच्या शुभमुहूर्तार पणजे ईडीसी पार्काचें उक्तावण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या हस्तुकीं जालें। ईडीसीची कार्यावळ ही सामाजीक बांदिलकी निर्माण करपी कार्यावळ आसा म्हण सिद्धार्थ कुंकळकार उलयला। सरकारी कंपनी फायद्यान येवपाची संवय फाटल्या 5 वर्सांक लागल्या म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्री उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोंय राज्याक राज्य जावन 30 वर्सां जाली। 1987 गोंय हे एक राज्य म्हणून घोषित जाल्ले आनी आयज आमी 30 वर्सां पुराय करता। 30 मेक आमची ईडीसीची बिल्डिंगूय उक्तावण जाल्लें, म्हणजे आमची जी भव्य बिल्डिंग आसा हांगा ती बी 30 मे 88 ह्याच दिसा ताजें उक्तावण जाल्लें। म्हाका दिसता हो आयचो दीस एक म्हत्वाचो दीस ईडीसीक लागून आनी डेफिनेटली गोंय राज्याक लागून। ईडीसीचो हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, पूण ताज्या फुडें वचून एक सांगपा सारकें म्हणजे खरंच सामाजीक बांदिलकी आशिल्लो हो प्रोग्राम। म्हणजे आमचे नायक कुटुंबियान ह्या जाग्याची हो जागो परत एकदा एक बरो जागो करपाक तांची एनओसी दिली। आयज जी झाडां दिसता ती जवळ जवळ 2-1 म्हयने पयलीं लायिल्ली, पूण ती आयज पसून तग धरून आसा आनी बरी भशेन जाल्या ती तांकां लागून, कित्याक ते हांगा उदक घालता ताजें मेंटेन करता। आनी म्हाका दिसता खरोच हो एक टोटल सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीच न्ही, पूण एक सगळ्यांची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटींतल्यान हो एक तयार जाल्लो प्रकल्प आसा। म्हणून म्हाका दिसता एक हो असलो मॉडेल प्रकल्प आमचे राज्यभर करचे, सगळे नागरिकाचे, सगळे प्रोफेशनल्साचे एक शहरा प्रती आशिल्ले प्रेम आनी ऑफकोर्स ईडीसी हो जस्ट माध्यम ते फक्त तयार करून घेवपाक। आनी म्हणून म्हाका दिसता हो एक इम्पॉर्टंट प्रकल्प आयज आमी लोकां खातीर सुपूर्द करता। सीएसआरचो कार्यक्रम हांगा खूब जाणांक लक्षात येवंक नासतलें। सीएसआरचो कार्यक्रम म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां खबर आहा, पण कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचो हो कार्यक्रम करता आसतना जी कंपनी हो कार्यक्रम करता त्या कंपनीक आपल्या प्रॉफिटाचो सर्टन पर्सेंटेज मिनिमम 2% इट इज मिनिमम हो खर्च करचो पडटा। ईडीसी हाजो अर्थ ईडीसी प्रॉफिटान आसा हें पयलें ठरता। सरकारी कंपन्यो प्रॉफिटान येवपाची म्हाका दिसता संवय गेल्या 5 वर्सांकूच लागल्या। म्हणजे आमच्या 3-4 कॉर्पोरेशनांनी 2-4 कॉर्पोरेशनां अजुनूय तशीच आहा, पण 3-4 कॉर्पोरेशनां फायदो करपाक लागली आनी टॅक्स भरपाक लागली हो ताजो अर्थ। सो इट इज ऑल्सो कॉंग्रेच्युलेशन टू सिद्धार्थ आनी टीम टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तांच्यांनी पूर्व कितें तरी 45 कोटी रुपया प्रॉफिट केलो, चड प्रॉफिट सोडूं नका। कारण ईडीसीचें दुसरें काम जें आसा तें म्हणजे इंडस्ट्रीक फुडें धुकलूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता थोडोसो खर्च ह्या गोश्टीचेर करचो पडटलो की जातूंतल्यान इंडस्ट्रीक प्रमोशन मेळपा खातीर थोडो प्रॉफिट इल्लो कमी जालें आतां एफर्ट्स करचे पडटले। पण इट इज अ गुड सायन ईडीसी आफ्टर मेनी इयर्स हॅव टर्न प्रॉफिटेबल फ्रॉम लास्ट 2 years। आणि अश्योच ज्यो कॉर्पोरेशन सरकारची बिझनेस ओरिएंटेड हे करता तांच्यांनी प्रॉफिटान येवचे हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो, कारण पब्लिकाचो पयसो तो